Jeremias डी बुजवणेच्या पुस्तकाक चोडाव. फुडल्या विकासाची खुणा जेरेमायस एक शेत विकतें घेता. चॅप्टर 32. जुडाचो राजा जेडेकिया हाचे राजवटकेच्या 10व्या वर्सा म्हणजे नेबुकदनेझराच्या 18व्या वर्सा सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. बाबिलोनियेच्या राजाचे फौजेन जेरुसल्याक वेदो घातलो आनी जेरेमियास प्रवादी जुडाच्या राजाच्या निवासांत राखणदारांच्या आंगणांत कैदी आसलो. जेडेकियान जुडाच्या राजान ताका कैदी केल्लो. ताणें ताका सांगलें, तूं सदां अशें बाकीत करीत आसाय. सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव हें शार बाबिलोनियेच्या राजाच्या हातांत घालूंक वेतां आनी तें शार तो आपल्या ताब्यांत करतलो. आनी जुडाचो राजा जेडेकिया कालदेकारांच्या हातांतलो सुटचोच ना, पूण तो बाबिलोनियेच्या राजाच्या हातांत जरूल पडटलो. ताचे कडेन तोंडातोंडी उलयतलो आनी ताका रूप पळयतलो. तो जेडेकियाक बाबिलोनियेक वतलो आनी हांव ताची खबर घेय पर्यान उलयता तो सर्वेस्पोर. तो थंयसरूच आसतलो. कालदेकारांचेर तुमी लढाई कोत्शात जाल्यार तुमकां येस मेळचेंच ना. असलीं बाकितां कित्याक म्हूण तूं करीत आसाय? जेरेमियासान म्हणलें, सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका आयलां. पळय हानामेल, तुज्या काका शालुमाचो पूत तुजेशी येवन म्हणटलो, आनाथोत गांवांत म्हजें शेत आसा, तें तूं विकतें घे. कित्याक तें सोडून विकतें घेवचो हक्क तुका आसा. विकतें घेवचो हक्क तुका आसा. तेन्ना सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणें म्हजो बापूल भाव हानामेल राखणदाराच्या चौक्यांत म्हजेशी आयलो आनी ताणें म्हाका म्हणलें, आनाथोत गांवांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत म्हजें शेत आसा, तें तूं विकतें घे. कित्याक तें तुजें दायज करून घेवपाचो आनी सोडोवपाचो तुका हक्क आसा. तूं तें विकतें घे. ही आज्ञा सर्वेस्पराची म्हूण तेन्ना हांव जाणलो जालो. म्हणटूच म्हज्या बापोल भावा आनाथोटाच्या हानामेल्या कडसून तें शेत हांवें विकतें घेतलें आनी ताचें मोल ताका रुपयान तोलून दिलें. रुपयाचे 17 शेकेल. हांवें विक्रे कागद बरोवन काडलें आनी ताचेर शिक्को मारलो आनी साक्षीयांक हाडून तें रुपें तागडेन झोपून दिलें. मागीर म्हज्या बापूल भावा हानामेला उजीर आनी तशेंच विक्रे कागदाचेर सय केल्ल्या साक्षीदारां उजीर आनी राखणदाराच्या चौक्यांत आसलेल्या सगळ्या जुडेकारां उजीर हांवें सगळे कायदे आनी ओटी आसलोले आनी शिक्को मारलोले विक्रे कागद आनी ताची सादी प्रत काडून बारुकाक, नेरियाच्या पुताक, मासेयाच्या नातवाक दिली. तांचे उजीर बारुकाक हांवें ही आज्ञा दिली. सोरसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, ही कागदां घे, शिक्को मारलोलें विक्रे कागद आनी ताची सादी प्रत आनी जायतो काल तीं तोपचे खातीर तीं दोनूय मातयेच्या एका आयदनांत घाल.
कित्याक सोर्वसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. घरां, शेतां आनी दाकां मोडले हांची विक्री ह्या देशांत नव्यान चालू आसतली. तें विक्रे कागद नेरियाच्या पुता बारुकाचे आधीन कोत्तोच हांवें अशें सर्वेस्पराक प्रार्थन केलें. प्रभू सर्वेस्परा, तुजे व्हड podven आनी तुजो हात विस्तारून तुवें ontrall आनी prithvi utpon केलीं. तुजे कडेन ghoddona तसलें कांयच ना. तूं hixôb-नास्लोल्या मनशांक तुजो visvaxi मोग dakhoitai, पूण बापायांच्या गुन्यांवांचें फारीकपण तांचे फाटल्यान येतल्या तांच्या भुरग्यां कडचें भरपूर मापान घेताय. वत्त्या आनी बलिश्ट देवा, तुजें नांव सर्वसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर. Xrextt-vorte तुजे इरादे आनी podवेचीं तुजीं कर्तृत्वां. मनशां कोत्तात तितल्याचेर तूं दोळो दवरताय. दôr-ekleak ap-aplê चालीक आनी कोडण्यांक फावो ती मजुरी दिताय. तुवें इजिप्तांत खुनां आनी अजापां केल्लीं आनी आयज पर्यान इस्रायलांत आनी सगळ्या मनशां मोदें करीत आसाय. अशें करून तुवें तुका नांव जोडलें तें आजून तोखता. खुनां आनी अचोऱ्यां करून podवेदार हात उबारून आनी बावळो विस्तारून आनी मोठी भिरांत घालून तुवें तुजे इस्रायल पोरचेक इजिप्ताच्या देशांतली भायर काडल्याय. तेन्ना सोपूत घेवन हो तांच्या पुर्वजांक बासायल्लो देश तांकां दिलोय. दूद आनी म्होंव व्हांवतात तसलो देश तो. उपरांत त्या देशांत तांणी प्रवेश केलो आनी आपल्या ताब्यांत तो घेतलो. पूण तरी तुजें उतर आयकूंक व तुजी समूर्त पाळूंक तीं राजी नासलीं. तुवें तांकां दिल्ल्यो आज्ञा तांणी मात्तूय पाळल्यो नात आनी ह्या पासत हें नश्ट तुवें तांचें देवशें केलें. पळय, हें शार जिखून घेवचे खातीर काल्देकारांनी मातयेचे बांद उबारल्यात आनी तोरवारीन, दुकोलान आनी पिडे शिडेनशें हें शार आक्रमण कोत्तोल्या काल्देकारांच्या ताब्यांत पडूंक पावलां. तुवें सांगलोलें तशेंच घडलें म्हूण तूं पळयताय. पूण प्रभू सर्वेस्परा, तुवेंच म्हाका सांगलोलें, जरी हें शार काल्देकारांच्या ताब्यांत पडलोलें आसा तरी साक्षां उजीर रुपें दिवन तें शेत विकतें घे. तेन्ना हें सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. पळय, हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशा कुलाचो देव. म्हज्यान करूंक जायना तसलें कितें तरी आसा? देखून सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव हें शार काल्देकारांच्या आनी बाबिलोनाच्या राजा नेबुकादनेजाराच्या हातांत घालूंक वेतां आनी तो तें आपल्या ताब्यांत कोत्तलो. ह्या शाराचेर आक्रमण करपी काल्देकार तातूंत भितर सरतले आनी ताका उजो लावन तें लासून उडयतले. तशेंच म्हाका तिड्डूंक ज्या घराच्या पाटसांचेर बालाक धूप पेटयल्लो आनी पोरक्या देवाक पिवण अर्पणां ओंटलीं तांचोय भस्म कोत्तले. कित्याक इस्रायलाच्या आनी जुडाच्या पुतां धुवां आपली तरणाटपणार सान म्हज्या दोळ्यां मुखार वायट तेंच केलां. खरें म्हणल्यार इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी आपल्या कोत्तुबांनी म्हाका फकत तिड्डयला, उलयता तो सर्वेस्पोर. हय, हें शार बांदलोलें तेन्ना थावन तें आयज मेरेन तें म्हजो क्रोध इतलो पेटयता, आमी म्हाका इतलो संताप हाडटा की त्या पासत तें शार म्हजे नदरेन मुखावेलें हांव काडून उडोवंक वेतां. कित्याक इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी आनी जुडाच्या पुतां धुवांनी म्हणजे तांच्या राजांनी, तांच्या फुडाऱ्यांनी
तांच्या यादनिकांनी आनी तांच्या प्रवाद्यांनी जुडाच्या लोकांन आनी जेरुजल्यांत रावतात त्या सगल्यांनी आपल्या खोटेपणा वरवीं म्हाका तिड्डयलो. तांणी म्हाका पाट केली. आपलें तोंड म्हजे वाटेन केन्नाच वळ्ळें ना. इतल्या नेटान दीस उजवाडटांच सुरू करून आनी थार घेनासतना हांवें तांकां शिक्षण दिल्लें आसता. तांणी म्हजें उतर कानार घेवंक ना आनी शिक्षण मानून घेतलें ना. परतेंच जाल्यार ज्या मंदिराक म्हजें नांव दिल्लें आसा तें बसटावन तातूंत तांणी आपल्यो कांटाल्याच्यो मुर्ती घाल्ल्यो आनी बेन हिनोमाच्या फालक्यांत बाळाक उंच स्थानां बांदलीं आनी थंय आपल्या पुतांक आनी धुवांक उज्यांत घालून मोल्लेकाक भेटयलीं. असलें करूंक हांवें केन्नाच फर्मायलें ना. न्हय म्हूण इतल्या कांटाल्याच्या कर्तुबान जुडाक पातकांत लोटीत म्हूण म्हज्या मनांत पर्यान कदींच येवजोंक ना. तर ह्या शारा विशीं तुमी अशें म्हणटात, तोरवारीन दुखोलान आनी पिडेशिडेन तें बाबिलोनाच्या राजाच्या ताब्यांत पडलें. त्या विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव म्हणटा, पळयात, म्हज्या रागान, संतापान आनी व्हड्या क्रोधान ज्या देसांनी तांकां हांवें शिंपडायिल्लीं थंयची हांव तांकां एकठांय करतलों. तांकां ह्या जाग्यार परत हाडटलों आनी सुरक्षीत जियेशीं करतलों. तेन्ना तीं जातलीं म्हजी परजा आनी हांव जातलों तांचो देव. तांचें आनी तांच्या फाटल्यान तांच्या भुरग्यांचें बरें जावचे खातीर तांणी सदांच म्हजी खरी भक्ती करची म्हूण एक निर्भेळ भक्तीचें काळीज तांकां दितलों आनी चालीची एकूच वाट धरूंक तांकां शिकयतलों. हांव तांचे कडेन एक सासणीक करार करतलों. तांच्या बऱ्यापणा खातीर थांबनासतना घास घेतलों आनी म्हजी खरी भक्ती तांच्या काळजांनी घालतलों आनी अशीं तीं म्हजे सरशिलीं कोडसरून वेचिनात. तांचें सवें आसतलो म्हजो संतोश आनी तांकां बरें करपांत म्हजें धादोसपण आनी सगल्या काळजा मनान तांकां विस्वासी रावूंक ह्या देसांत तांकां रोयतलों आनी थीर करून दवरतलों. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें आदीं ह्या लोकांचें निसंटण करपा सारकें हांवें नश्ट धाडलोलें, तशेंच हांव बासायतां तें बरेंपण आतां तांकां दितलों. ओसाद पडलोलो mon'xank वो जनवरां रावनांत तसलो आनी आतां काल्देकारांच्या ताब्यांत पडलोलो देस अशें तुमी ह्या देसा विशीं म्हणटात. तरी त्या देसांत शेतांची नव्यान विक्री जावंक लागतली. बेंजामिनाच्या प्रांतांत जेरुजल्या भोंवतणी आसलोल्या हे जिल्यांनी, जुडाच्या नोंगरांनी, दोंगरी वाठारांत आनी दर्यादेगेच्या सोकलाटेच्या वाठारांत आनी नेजेबांत लोक शेतां विकतीं घेतलो. तांच्या मोलाचें रुपें फारीक करतलो. तांची विक्रे कागदां करतलो आनी तांचेर शिक्को मारतलो आनी साक्षांक आपोवन तांची सय घेतलो. कित्याक हांव तांच्या निर्वाशांक परदेसांतलीं परत हाडटलों. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें.